गोंयच्या इतलो पयस आसुनूय म्हाका गोंयची इतली उमशीक आनी आस. गोंया भायर वस्ती करूनय विसरूंक जायना म्हजी सोबीत सुंदर कोंकणी भास. तोंडांतली पयलीं उतरां कोंकणींतल्यानूच जालीं. जिणेचे निमणे शब्दूय कोंकणींतल्यानूच जातले. भाशांतर करून दुसरी भास हांव केन्नाय उलयन, पूण चिंतप म्हजें सदांच कोंकणी भाशेन. आतां आख्ख्या संवसारांत गोंयकारशी पडल्यात. वाटेर कोणूय कोंकणी उलयलोलो कानार पडत जीव म्हजो सगलोच मुर्खच मुरगोडटा. आनी कोंकणी उलोवप्या कडेन आपशींच मोयपासान जाप जाता. पयलोच हांव ह्या परदेसांत आसतना कोंकणी उलोवपी कोणूच नासलो. तेन्ना जीव म्हजो सारको कोंकणी उलोवंक तडपतालो आनी हांव एकटोच ते वण्टी कडेन कोंकणी उलयतालो. आनी हांव एकटोच ते वण्टी कडेन कोंकणी उलयतालो.